पत्रकार भावांना दाखवूंक सोदता हो आयज एफडीएचो रिपोर्ट येयला हेच्या पयलीं 1 वर्सा पयलीं रिपोर्ट येयल्लो आमी हो रिपोर्ट हेंच्यांनी कंप्लेंट केला म्हणून येवंक ना हो रिपोर्ट विजय वायमान कंप्लेंट मारली आणि हे तुम्ही जर ही सगळी जी दाखयता पळय हे जर भुरग्यांच्या जेवणाकडे दाखयल्ले न्ही तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा मॅक्स सगळे कॅन्टीना तो एकटोच चलयता पळय ताका सस्पेंड करपाक लागून हांव हें घालता आनी आयजच जातलो सस्पेंड तो आनी दुसरें जातलो पळय आयकून घ्या पळय हांगा आतां फाल्यां कितें आहा आनी दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर जो पर्यंत मेळना तो प्रोसिजर आमकां फॉलो आमी दिता सर भुरग्यांक आनी जेवण दिवं नाका भुरग्यांक फक्त आमकां एश्युरन्स जाय की तांकां डिस्कम्फर्ट किंवा तांकां एडजस्टमेंट आसा पळय They are facing discomfort now. because of the malpractices not because of hunger तुमची किती आणि assurance किती दिता मेंबर सेक्रेटरीचेर कारवायची assurance ज्या भुरग्यांक आतां तांचे हॉस्टेलाचे फीज भरल्या कितें पळय तांचे आसा पळय फीज आसा ते डिडक्शन काय जावचें ना कळ्ळें पण तें जेवकच ना जाल्यार तें डिडक्शन जावचें ना तें आसा तें जेन्नाच्यान कॅन्टीन मॅच स्टार्ट जातलें नवो कॅटरिंग येवन कॉन्ट्रॅक्टर येवन तेन्नाच्यान तांकां बिलींग जातलें भुरग्यांक तो एक एश्युरन्स आसा मागीर तो सस्पेंड जातलो जायच्या आयज करपाक लायता आमी बसचे बोलून वयतले कमिटीचेर कमिटीक शोकॉज नोटीस काडटा शोकॉज नोटीस काडटले दोन पळय फर्स्ट सांगलें तुमकां एक कॉन्ट्रॅक्टर मेंबर सेक्रेटरी कडेन जे जे भुरग्यांचे कंप्लेंट सगळे येयल्या पळय टाइम टू टाइम एक्शन्स कितें घेतला आनी एक्सप्लेनेशन सगळे मागून शोकॉज नोटीस आतां काडा शैलेश कामत ऐकलं म्हणजे After we came, we are going to take an explanation. Committee is incompetent to suspend the committee. Team the complaint. After we come here, after complaint, action will be taken against him. We had suspended in 1 day only when this issue had come. on member secretary and committee and third suspension of that contractor and blacklisting of that कंपनी तो दुसरी कंपनी स्टार्ट करतो आपल्या नावावर आणि तोच पर्सनली लायबल असणार म्हणून म्हणले नाही आम्ही हे तसंच आणि if not सर तुम्ही होतं म्हणले की आम्ही जेन्ना टेंडर आउट करता तेन्ना आमकां तसले मनीस येना म्हणून करपाक कारण तुमचो क्रायटेरिया तसो आसता सगळ्या लोकांक कोण फ्लेक्सिबल क्रायटेरिया करपाक शकता न्ही तुमी कोणूय फाल्यां बरो कोण घरगुती रांदता तोय एप्लिकेबल जावपाक शकता न्ही सो हे चिंतून मातशे क्रायटेरिया कशें वयर सकयल करपाक मेळटा तें करा and sir when you will give the next contract meeting in तुम्ही डिस्कस करून स्टुडंट्सा वांगडा सेंट्रलाइज सिस्टम काढून कॅन्टीन सेपरेट कोण चलयता जाल्यार परत सिस्टम परत हाडपाक जाय कित्याक कॅन्टीनातले तो मेसातले जेवन परत ते कॅन्टीनातले तोच सेम जेवण थंय जेवपाक जर वयता जाल्यार भुरगो विट्टा सो ह्या खातीर मेस सेपरेट कॅन्टीना सेपरेट चलयतलो हे तुमी मेक शुअर दॅट दिस विल बी द पॉइंट सर सो नाव these 3 points we are waiting to get the this thing एक कॅन्टीनाचो तो उलयलो न्ही टर्मिनेशन झालं एमएसाचो कितें तो विशय आमकां someone has to take responsibility तुका फर्स्ट कॅन्टीनाचें पळय आयज जे भुरगे आयले काले आयिल्ले भुरगे थोडे भुरग्यांनी रिप्रेझेंटेशन बी केलां बेस्ड ऑन दॅट इमिडिएटली एक्शन काल ताका जेन्ना रजिस्ट्रारच्या ऑफिसान जर ताची कंप्लेंट आयली ऑलरेडी काल ताका शोकस नोटीस इश्यू केलें आनी ताका ताजी जे एग्रीमेंटा प्रमाणे ती फायन आसा ती चार्ज केल्ली आनी ताका इमिडिएटली आयज सकाळी फुडें मॉर्निंग आमी आयज मिटिंगूय घेतली वीसी बरोबर की ताका टर्मिनेट करपाक आनी ती भुरगीं आतां आयल्या वी डोंट वॉन्ट टू प्ले विथ द नो वॉट यू कॉल दी
लायफ ऑफ दी स्टुडंट आनी ते जे पद्दतीन ते वॉर्म्स हांवें पळयल्या ते दुर्दैवान आसपाक जायनाशिल्लें, अशें जावपाक जायना. पूण तरी पूण आमी ती कॅर घेवपाक लागून हाजो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा कॉन्ट्रॅक्टर ताका इमिडिएटली आमी ताका टर्मिनेट करतले आनी ताका ऑफकोर्स ताका फुडें आनीक ताका आनी येवपाक मेळपाना. ब्लॅकलिस्ट करतले? हां, ब्लॅकलिस्ट जातलोच तो एक कंप्लेन अशें परत परत येवपाक लागले जातलोच न्ही. दुसरें मागीर आमी दोन बाकीची 2 कॅन्टीनां आसा, 2 कॅन्टीनां आमची आसा जी मॅथ्स चलना ते वेगळी कॅन्टीन आसा, गोवा बिजनस स्कूल आनी थंय दुसरें सायन्स ब्लॉक ई. थंय आमी ऑलरेडी एक अप्रोच जाला आमकां लोकल गोवन एक सेल्फ हेल्प ग्रूप अप्रोच जाला. सो थंय आमकां 13 किंवा 14 तारखेच्यान ती 2 कॅन्टीनां सुरू जातली. आनी ही जो पर्यंत हे सुट्टा सद्या हाका टर्मिनेट केल्या कारणान आमकां इमिडिएटली सगळे एंटायर मेस एरिया किंवा बाकीच्यो गेले सगळ्यो त्यो क्लीन करून जाय तश्यो आनी ताका तो पर्यंत विदीन द 1 वीक वी वील ट्राय टू सी दॅट वी गेट अ गुड कॅटरर स्पेशली फॉर दीस बॉयज अँड गर्ल्स हॉस्टेल. मेंबर सेक्रेटरी म्हणल्यार हे करचो सस्पेंड करचो म्हणून सो तेजेर तुमी कितें करता? ताजे आमी ताका सांगला, आमी ताका त्या प्रमाणे VC हांवें आतां ब्रिफींग धाडला हांवें, त्या प्रमाणे ताका ताजें एक्शन कितें आहा ती घेवपाक जाय. एक्शन कितें धाडल्या हांवें. कितें म्हणून एक्शन कितें एक्शन घेतलें मेंबर सेक्रेटरी? तांचो मेंबर सेक्रेटरी तांची कॅन्टीन एम्युनिटीज कमिटी आसा पळय, कॅन्टीन एम्युनिटीज कमिटी तांचो कितें आसा डिमांड, तो मेंबर सेक्रेटरी इतल्यो कंप्लेनी आयल्या उपरांत एक्शन रेगुलर एक्शन घेना. सो ताजेर तांचे कंटिन्युअसली एक्चुअली ही कंप्लेन जेन्ना स्टुडंट्साची कंप्लेन येयल्ले आसा त्या कंप्लेनीन सगळ्यो कंप्लेनी त्या कमिटीक वता कॅम्पेनीन ते डिस्कस करतात. ते डिस्कस करून थंय रिजॉल्व करतात की कित्याक कॅन्टीनाचेर कितें एक्शन घेवपाक. सो अकॉर्डिंगली ताका पयलीं शोध दिली जाता कोणाक ते कॅटरराक आनी ताका लास्ट 1-2 दिनाक ज्यो भुरग्यांच्यो कंप्लेनी केल्ल्यो ते FDAन ताका येवन हें दिल्या. जी बाकीची जी सिवील कामां आसात ती आमी ऑलरेडी केल्लेली आसात प्रोसिजर, पूण बाकीची थोडीशी तेजी आतां FDAचे रिपोर्ट केल्या प्रमाणे ते करतले. ज्यो एक्शन तुमी आतां घेतल्या पळय तेजी पयलीं कित्याक घेवन येदे व्हडले प्रोटेस्ट थंयसर कित्याक तुमी रावले? ना लास्ट टायम जेन्ना पळय हो कॅटरर इम्पिरियल आसा, इम्पिरियल कॅटरर म्हणून आसा तो हांगासोच गोंयांचोच आसा तो भायर. ताका आमी आपोवन हाडून समजून ताका सगळें सांगून कितले फावटी सांगलां ताका आमी ताका लास्ट टायमूय ताका सांगिल्लें आणकी तुजे परत इन्सिडंट परत म्हणून ते ताका सायन्स ब्लॉकाचे आनी गोवा बिजनस स्कूल थंयच्यान ताका इन्स्पेक्शन केल्लें दिसता FDAन इन्स्पेक्शन केलें. आतां FDAन इन्स्पेक्शन केलें म्हणून आतां आयकलां हांवें तांच्यांनी बारीक ते कंडिशन हायजीन बेजिनाचेर तुमी बीन चॅक करून अनहायजेनीक आसता जाल्यार इमिडिएटली आतां काल आयल्या पळय. सो आतां अशें हांव फाटल्या म्हयन्यान बीन गेल्लो ह्या आतां आमची कमिटी आसा पळय तांच्या कमिटीक आतां इन्स्ट्रक्शन दिता की रेगुलर डे टू डे एटलिस्ट एक मेंबर वचून विजीट करून डे टू डे बेजीस हायजीन करपाचें. आनी ते वॉर्डन जे आसा पळय तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता की तांच्यांनी डे टू डे बेजीस करतात. पण इतले तुमी म्हणटात पयलीं जाल्ले जाल्यार पयलीं कित्याक पयलीं मेळ्ळा म्हणटाली तुमी? ना पयलीं ज्या जाग्यार पयलीं ज्या जाग्यार मेळ्ळें ताका थंयच्यान काडलो तो परत ताका कशें मेळ्ळें? थंयच्यान नो तो ताजो कितें केला आतां कॉन्ट्रॅक्ट जो आहा पळय न्यूजली एक 5-6 कडेन कॅन्टीन आसा सगळी आनी तेन्नाच्या 2024 बिकॉज ऑफ वेरियस डिफिकल्टीज एकच कॅटरर दिल्लो. आतां दिसता की तो एक कॅटरर दिवप सारकें नाशिल्लें कित्याक ताका लागून कितें जाता ताका लागून हें आमकां अशें इश्यू जाता कित्याक ताजें कंट्रोल आसना सगळ्या हाचेर. म्हणून ताका तेन्ना 2 कॅन्टिनाचो काडलो. ती 2 कॅन्टिनां म्हणून व्हडली, इट इज नॉट स्मॉल अमावंट. एका बिल्डींग एका हातून गोवा बिजनस स्कुलान ऑलमोस्ट 700 to 800 पीपल आनी सायन्स ब्लॉकान ऑलमोस्ट 500 मोर प्लस. सो तांकां दोनूय थंयच्यान काडले आनी ताका लागून आतां हो जो इश्यू आसा ताका आयज ताका जातलें हेच्या पयलीं FDAन केन्ना चॅक केल्लें कॅन्टीन? हय FDAन तांच्यांनी केल्लें ते सिवील बी म्हणटा पळय तांच्यांनी किचनाचो एरिया वाडोवपाचो आनी कितें तांच्यांनी सजेशन दिलें. सो ती ज्या पद्दतीन जे सिवील जे काम आसा सिवील कामाक ते इमिडिएटली जायना ताका तो प्रोसेस आसता त्या प्रमाणे ती केल्या. आनी बाकीचे जे हायजिनाचे आसा बारीक मायनर रिकरिंगान पडटा रेगुलर एक्टिविटीज पडटा त्यो सगळ्यो ते हे केलेले. आतां जे FDAन जे बेजिकली तांचे रेट मारले ती हायजीन. सो ती रेक्टिफाय केल्ली म्हणजे ती तेंच्यांनी सांगलेलें बेजिकली तांचे रेक्टिफाय करून स्टार्ट केल्लें काम? हय तांचे केल्लें तांच्यांनी कॅन्टीन आतां बंद केली सर?
आता म्हाका ताणें सांगलें त्या पद्दतीन बंद केल्या कॅन्टीन FDAने त्यांच्यानी हे केलं सील केलं आयज सकाळी कितें परतो बॉम्ब गावला आतां सांगतात ते म्हाका तेच्या पयलीं कालूय गावलो प्लस आजूय गावलो काल पळय हय कालय मेळ्ळें पळय काल म्हाका जेन्ना दनपारा जेन्ना इमिडिएटली हांवें तांकां कोण इनवॉल्व आसा तांकां आपयलें म्हाका जेन्ना खबर आयली इवन फ्रॉम मेंबर सेक्रेटरी किंवा चेअरपर्सन ऑफ द कमिटी तांकां इमिडिएट आपयलें आनी तांकां सांगलें हाजेर इमिडिएटली हाका एक्शन घेवपाक जाय म्हणून अशें उपकार ना म्हणून कालच सांगितलें त्या प्रमाणे सांगचे त्या प्रमाणे भुरगे त्या हाका कालच ताका शोकसोटी इश्यू केल्ली कोणाक ते कॉन्ट्रॅक्टर्साक आयच्या दिसाच्या भुरग्यांचे जेवपाचे अरेंजमेंट तुम्ही म्हटले आता बंद केला म्हणून सो आयच्या दिसाच्या भुरग्यांची जेवपाची अरेंजमेंट कशी केली खंयचे कॅन्टीनाचे ना तेच आतां तो आतां कॅन्टिनाचे जे आहा पळय मेसाचे जे भुरगे आहा पळय 60 भुरगे कितें आसा तांकां आयज एक ज्या पद्दतीन समज आतां सकाळी फुडें मेळ्ळें जाल्यार ते आनीक ऑप्शन करपाक पडचें ना डायरेक्ट ऑप्शन ना तो कॅन्टीनवालो भायलो काय गोंयकार ना तो भायर हांगासर गोंयाचो आसा तेंचे अनेक म्हणणें आशिल्लें की जे भुरगे पयलीं कंप्लेन करतात तांकां तुमी टार्गेट करता जाल्यार खंय तरी प्रेशर येता म्हणून म्हाका तरी हांवें केन्ना कोणी म्हाका तरी नजरी कोण येता तांच्यांनी पयलींच फावट रिपोर्ट केला पण कोणी म्हाका काय सांगूना कोण टार्गेट करता कित्याक तांच्यांनी रिपोर्ट केला तो अशें जाता जाल्यार मागीर ते जावपाक जायना जावचें ना ह्यान फुडें अशें भुरग्यांचेर कितें प्रेशर येवचो ना जेन्ना कंप्लेनी बी तेंचे फुडें पावयता तेन्ना ना शुअर ना कोणाचेर एटलिस्ट म्हाका एक वर्स जालें हांवें कोणाचे सगळे भुरगे येतात मेळटात म्हाका वतात रिप्रेझेंटेशन तुमकां खर्च दिवन वतात पूण कोणाक भुरग्याक आमी केन्ना टार्गेट केल्लो कोणाक ना ते आतां आयला जाल्यार ते पळोवचें पडटलें थँक्यू गोवा युनिव्हर्सिटी आणि त्याचे आशिल्ले हॉस्टेल मेस ह्या मेसान फाटली 3 वर्सां जाली जेवणा भितर खंय ना खंय तरी आफ्टर एवरी 3 मंथ 4 मंथ अश्यो कंप्लेनी येत आशिल्ल्यो किडे मेळटा वॉर्म्स मेळटा आनी हे कंटिन्यू चालू आसतना 6 म्हयन्या पयलीं आमकां सोर्सिसा प्रमाणे अशी न्यूज मेळ्ळा की FDAन हांगा रेड केल्ली थंय 18 or 15 सम डिफरंट कायंड ऑफ माल प्रॅक्टिसीस हांगा सांपडलेल्यो विथ द सेम कॉन्ट्रॅक्टर तरी आसून गोवा युनिव्हर्सिटी हेंचेर कांय एक्शन घेवना काल एक इन्सिडंट जालो जेन्ना वॉर्म मेळ्ळो आयज सकाळी परत वॉर्म मेळ्ळो जेवणा भितर सकाळी आतां लेटस्ट हांगा न्यूज दिला हे सगळें आसतना जो केटरर आसा तो फ्रीली सेफली हांगा भोंवत आसा आनी तो सेंट्रलायज प्रोसेसान मेस अलॉंग वीथ ऑल दी कॅन्टीन्स हांगा चलयत आसा म्हणून आयज BJYमान आमी प्रोटेस्ट हाडलो रजिस्ट्राराच्या ऑफिसार आमी सगळे स्टुडंटा खातीर स्टुडंटाच्या भलायकी खातीर स्टुडंटाच्या हेल्था खातीर आनी गोवा एस्पेशली गोवा युनिव्हर्सिटीच्या हॉस्टेलान रावपी भुरग्यां खातीर आमी BJYमान आयज रजिस्ट्रार ऑफिसान तांकां जाप विचारपाक आयले आनी आमी तांकां विचारले की तुमची कॅम्पस एम्युनिटी कमिटी हेजो रिपोर्ट दाखया कितल्या फावटी चॅकअप जालो जाल्यार तेंच्या कडेन रिपोर्ट ना कितल्या फावटी इन्स्पेक्शनां जाली तेंच्या कडेन रिपोर्ट ना सो वी हॅव केप्ट 3 डिमांड्स वीथ रजिस्ट्रार 1 टर्मिनेशन ऑफ दॅट कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ दॅट केटरर सस्पेन्शन ऑफ दॅट कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅक लिस्टिंग ऑफ दॅट केटरर सेकंड high level investigation committee should be formed to investigate this whole fiasco which has happened even after several complaints no action were taken and campus amenity committee ji asa ya committee cher investigation जावपाक जाय along with member secretary आणि तेजी full team not only member secretary but full team हेजेर जावपाक जाय आणि थर्ड हे सगळे कॅन्टीन्स बंद करपाची इमिडिएटली बट एडिक्वेट ऑप्शन रेडी करून बंद करपाची इट्स ड्युटी ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी टू गिव फूड टू हॉस्टेल स्टुडंट्स बिकॉज हे इमिडिएटली बंद उडयतले आनी फाल्यांच्यान 2 दीस परत नवे टेंडर जाय सर भुरग्यांक जेवण मेळचें सो आमी हे 3 डिमांड केला चवथी डिमांड आमी अशी केला की आमकां सगळे मिनिट्स मेळपाक जाय ह्या ज्यो चॅकींग जाला हेंची कमिटी केन्ना बसला कित्याक स्टुडंट्स आर पार्ट ऑफ दीस कमिटी बट स्टुडंट्सांक केन्नाय आपयनात सेकंड सेंट्रलायज प्रोसेस तयार केला वेर मेस जो चलयता तोच सगळी कॅन्टिनां चलयता म्हणजे जर हॉस्टेलान रावपी एक भुरगो आसा जो दीस आनी रात तेंचें जेवण जेवता आनी तो विटला जाल्यार जो जेन्ना कॉलेजीक लेक्चराक वता ताका थंय जर स्नॅक्स खावपाक जाय जाल्यार परत हेंचेच केटरराचे थंय खावचें पडटा
सो आम्ही त्याच्याकडे डिमांड केला की सेंट्रलाइज प्रोसेस काढचो, मेस दुसऱ्यांक दिवचे, कॅन्टिना दुसऱ्यांक दिवची, सो दॅट देर शूड बी अ चेंज इन फूड स्टायल. आणि फोर्थ हांव जे एलिगेशन घालता की हांगातलो जो अध्यक्ष आसा खंयच्या पार्टीचो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांगातलो जो कॅम्पसाचो स्टुडंट कावन्सिलाचो अध्यक्ष आसा तेणी इंडपेंडंट बॉडी म्हणून हांगा भुरग्यांक फटोवन जिखोन आयलो. आनी ह्या इशूचेर तेणी तोंड सुद्दां दाखोवंक ना बिकॉज ही इज बिजी सेलिब्रेटींग हीज लिडर्स अवॉर्ड इन लंडन. ओके, सो आय वॉन्ट टू से असले अवॉर्ड खूब मेळ्ळे खूब लोकांक. हांगा भुरग्यांचो जेन्ना हो ताका गरज आसली भुरग्यांक तेजी तेन्ना तो सेलिब्रेशन करता लंडनाच्या अवॉर्डाची. आनी सेकेंड तो जो कोण देसाय आसा GUSCचो अध्यक्ष तेजें काम आशिल्लें हांगा येवन हें सगळें करपाचें, बट हें सगळें ते करिना. कित्याक तेंच्यांनी फक्त स्टुडंट्सा कडेन पॉलिटिक्स केला, वेलफेअर केन्ना करूं ना. वेलफेअर जर केल्ले जाल्यार आयज ते हांगा आसपाचें आमच्या जाग्याचेर. सो हांव तांकां सांगूंक सोदतां की तुमचो टायम येयला आतां. स्टुडंट्सांकूय कळ्ळा की तुमी इंडपेंडंट म्हणून हांगा भुरग्यां कडल्यान मतां घेतली आनी आयज जेन्ना भुरग्यांक गरज आशिल्ली भुरग्यांच्या सेफ्टी कडेन, भुरग्यांच्या हेल्था कडेन, तेन्ना तुमी कोणूच हांगा नाशिल्ले. सो हांव सगळ्या मिडिया भावां कडेन आनी भयणीं कडेन मागता की तेंच्यांनी आमची हे प्रोटेस्ट कवर केल्ल्या बद्दल हांव तुमचे धन्यवाद म्हणटा. आमी खंयच्याच स्टुडंट युनियना अगेन्स्ट ना. वी वेलकम ऑल. स्टुडंट्साची हेल्था खातीर जो कोण येतलो, जो कोण मेमोरंडम दितलो आमी तेजे वेलकम करतले. आमी हांगा एकामेकाचेर चिकल घालपाक येवना की तूं हो कित्याक इशू घेता, हांव हो कित्याक इशू घेवं, इलेक्शन लागीं पावला ना पावला हेजेर आमकां वचपाचें ना. BJYM इज क्लियर ऑन दीस. अंटील एंड अनलेस स्टुडंट्स बेनिफिट्स आनी स्टुडंटांक जस्टीस मेळना टील देन दीस प्रोटेस्ट वील कंटिन्यू. एंड आय थँक माय लिडरशीप Damubai for standing with us in this process. He asked us that we should take this student issue, and Dr. Pramod Sawant, we will go to him, we will take appointment and we will give one memorandum to our Chief Minister also to take action on these people, because there is a secret nexus going on between I don't know whom. This investigation committee will give the report. But हे आता चलचे ना. आणि हांव स्टुडंट्सा कडेन मागता की तेंच्यांनी चिंता करची न्ही. आमी सगळे तुमच्या वांगडा आसा. आनी एट द एंड फॉर स्टुडंट्स फ्रॉम गोवा युनिवर्सिटी ऑर फ्रॉम अक्रॉस गोवा म्हणजे पोळ्याच्यान पेडणे सगळ्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता की भिवपाची गरज ना. थँक्यू. भारत माता की नो दॅट आय एम पुटिंग अ एलिगेशन इन्व्हेस्टिगेशन. आय डोंट नो बिकॉज 3 वर्सां जाली एक जर हेंचेर कंप्लेंट जायना दॅट मीन्स समथींग फिशी इज देर. सो ही इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी तेंच्यांनी बसयता म्हटला तेजो रिपोर्ट येयला मागीर आमी तेजेर उलोवया. तो खावून एकदां जाल्लो बट हेल्थान म्हाका दिसता 1 वर्सा पयलीं जाल्ले. बट हेंचे इन हाऊस हेंचे हेल्थ ऑफिस आसा. बट थंय जर गेले न्ही जाल्यार तांकां GMCन धाडटा. सो ते सारकें ना. सो ते आमी मागतले. आतां टायम येयला गोवा युनिवर्सिटीक सुद्दां सारको सरळ करपाचो. सो आमी तो करतले. आनी कोण आमच्या वांगडा आसूं नासूं कित्याक थोडे पॉलिटिक्स करून गेले हांगांतल्यान आपलो ब्रँड आनी हें करून. आमी पॉलिटिक्स करपाक हांगा येवना. वी आर हियर फॉर स्टुडंट एक्टिविजम अँड स्टुडंट वेलफेअर. थँक्यू. आता तुम्ही म्हटले की हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो काडून उडयलो. नेक्स्ट जो कॉन्ट्रॅक्टर येतलो पळय तेन्ना इन्स्पेक्शन सारकें जाता काय ना हें तुमी हय आमी तेंच सांगलें न्ही रजिस्टराक की हेजेर एक रूल्स जावपाक जाय की केन्ना जावपाक जाय. विकली 3 दिसान 2 दिसान. आनी ते जर जायना जाल्यार आमचे हांगातले जे स्टुडंट शिकपी आसा ते करतले एज अ सरप्रायज विजीट. वी वील constitute a shadow registrar office to examine all of these things. Thank you.